कोणूच सुटचो ना मरे, एक सुद्दां मनीस सुटचो ना। हांव परत एकदां सांगता, म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक लागला। बारीकशी सुद्दां कंप्लेन, आतां लोक कंप्लेन दिवपाक भियोंक लागले। तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो, सगळ्या जाणांनी, कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो, बरें जातलें। बिचोली पुलिसांन काल रातचे कोल्हापूर हांगासर प्रिया यादव ह्या महिलेक अटक केले। ह्या संदर्भातली माहिती अशी की रेल्वे नोकरी दिवचे ह्या प्रकरणात काही जणांनी पयशे घेतले आणि त्याचबरोबर उसने घेऊन लोकांचे उसने देऊन परत रिटर्न न देता असो कोर्टाचो घोटाळा करून ऑगस्ट म्हयन्याच्यान गायब आशिल्ले प्रिया यादव हिका काल अटक झाली। ह्याचबरोबर अटक केल्या उपरांत आयज बिचोली पुलिसांनी तिका कोर्टान हजर केल्या उपरांत 7 दिसांचो तिका पोलीस कोठडीचेर रवानगी दिल्ली आसा। ह्या प्रकरणा बद्दल अशें येता की तिची जी गाडी आणि सोने हे मेळून 27 लाखाची एवेस आतापर्यंत तरी पुलिसांनी सध्या जप्त केल्ली आहा। फुडल्या प्रकरणात पोलीस चौकशी चालू आसा। जो सागर नायक आणि तेजी मामी पावसकर हांकां दोगांकूय पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आणि जी मेन आरोपी आसली तर जी दिपश्री हिका लुकआउट नोटीस काडलेली आणि 28 दिसा 28 तारखेक ही लुकआउट नोटीस पुलिसांनी काडलेली आनी जवळ जवळ आयज एक 6-7 दीस जाले गोंयांत सोदली आणि लास्ट खंय तरी आयज मोल्या बॉर्डरीचेर तिका आयज सापळो घालून तिका धरलेली आसा। इतले मजगती दिवचल JMFCन पुजा नायकाचो रिमांड 2 दिसांनी वाडयला। जाल्यार सरकारी नोकरी दिता अशें सांगून 40 लाखांक एका फोंडेकाराक फटोवपी प्रकाश राणेक पणजी JMFCन 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।